पळोवपाक गेल्यार दिसान दीस केसीचो आंकडो वाडत चल्ला। काणकोणांत 13 मायक्रो कंटेनमेंट झोन जाल्यार आतां मेरेन। एक काणकोणां बरी गजाल जाली म्हणटा ती काणकोणां कोवीड केअर सेंटर जाला। काणकोण सारके भागांनी कांय मेडिकल फॅसिलिटी उपलब्ध नाशिल्ली, पूण कालच्यान कोवीड केअर सेंटर उपलब्ध केलां आनी थंय पेशंटां एडमिटी करून घेवपाक लागल्यात। पूण तितून भितर आमकां कांय सुचोवणी येयल्या हेल्थ वर्करांल्यो, मेडिकल हेल्थ वर्करांल्यो आनीक कांय ज्येश्ठ नागरिकाल्यो, त्यो आमचे सुचोवण्यो येयल्यो त्यो प्रुडंटा मेरेन पावय म्हणून तेणी सांगलें की काणकोणची जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तितून वचपाची वाट सगळ्यांक एकच आसा, धाकटीशी वाट आसा। आनी जे डायलिसीस किडनी डायलिसीस करता त्याची वयर ते कोवीड केअर सेंटर केल्ले आसा। त्यांचे म्हणण्या प्रमाणे जे किडनी डायलिसिसा काणकोणा किडनी पेशंट्स खूब आसा, डायलिसिसा जे डेली पेशंट्स येता त्यांची इम्युनिटी वीक जाल्ली आसता आनी जर तर कोविडाची तांकां जर तर लागण जाली त्यांची चान्सीस तांकां चड प्रमाणांत बाधा जावपाक शकता। दुसरी गजाल म्हणल्यार काणकोणकारांनी जो स्वखुशीन लॉकडावन केल्लो 4 दिसांचो ताका पुरेपूर काणकोणकारांनी सगळ्यांनी साथ मेळयली। त्या दृश्टीन काणकोणकारांची तशी परतशी इच्छा आसा। काणकोणचे कांय नगरसेवक काणकोणचे नगराध्यक्षांनी ठरयलां की फाल्यां सकाळीं 11 ह्या विशयाचेर परत कांय व्यापाऱ्यांक घेवन मेळटले आनी हेजेर डिस्कशन करतले फुडली स्टेप कशी घेवपाची ती। आनी एक गजाल म्हणल्यार काणकोणा फाटल्या दिसांनी जे काणकोणचे आमदार इजदोर फेर्नांडीस हांणी एक बरी इनिशिएटीव घेवन काणकोणच्या पंचायतींनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह केल्लें। हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो सगळ्या पंचायतींनी। ह्या कारणान एक बरी गजाल जाल्ली आसा की जे वॅक्सिनेशन सेंटर आसा पळय काणकोण तेजेर ताण कमी पडला आनी बाकी कडेन जशें आमी पळयता वॅक्सिनेशन हेजेर गर्दी वॅक्सिनेशन सेंटराचेर गर्दी पडटा थंय झगडी सुद्दां जाल्ली आसा। पण काणकोणांत ते प्रत्येक पंचायतीन जे पळय वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह घेतलें ताका लागून वॅक्सिनेशन सेंटराचेर जो ताण पडटालो तो काणकोणाक कमी पडलेलो आसा।